नमस्कार. माझे नाव पुंडलिक धारगळकर. आम आदमी पार्टीचो एक नेतो. तसोच पेडणे तालुक्यात 22 इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लो आणि आयजच्या परिस्थितीन आयज गोवा प्रदेश आम आदमी पक्षाचो एक जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून काम पळयतालो. हो व्हिडिओ काडपाचें एकूच कारण म्हाजें सांगपाक दिसता आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक जावं सगळ्या गोंयांतल्या लोकांक. कारण आयज हे पार्टीन आमी भरपूर काम केलें. गेली 4.5 वर्सां आमी दीस रात मेहनत केली आणि लास्ट टायमाचेर गेल्या ऑगस्टान आमी पेडण्या ऑफिस ओपन केलें आणि क्लिनीक स्टार्ट केलें. क्लिनीक स्टार्ट केल्या कारणान आयज क्लिनीक बरें चलता, हिशोब ना, हें ना, प्रॉब्लम ना, ऑफिसूय चलता. पण जे दिसा क्लिनीक स्टार्ट केलें थंयसर महाराष्ट्रांतल्यान खंयचे तरी एक प्रभारी हाडून सोडले. महाराष्ट्रांतल्यान प्रभारी हाडून सोडले आनी सगळ्यो ऑफिसाचो काया पालट करून दवरलो. तेंच्यांनी आमी जे रिस्पेक्टेड मनीस आसा, जे स्थानीक थंयसरले लोकल आसा, तांकां तेंच्यांनी किंमतूच दिवंक ना आनी ते आपलो मनमानी कारभार चलयतात. ते खातीर म्हाका खूब मना पासून वायट दिसलें. कारण आमी लोकांच्या दारार गेल्ले मनीस, लोकां कडल्यान बरे शब्द घेवन येयल्ले मनीस आनी हेंच्या कडल्यान अशीं उतरां घेवपाक आमकां परवडना आनी मनाक पटना ते. म्हणून हांव हे पार्टींतल्यान सामको अलिप्त जावंक सोदतां. दुसरी गजाल, जेन्ना आमची 5 तारखेक मिटींग जाली, व्हॉलिंटियर मिटींग म्हणून केजरीवाल सरान दवरलेली, नॅशनल कन्व्हिनर, ते मिटिंगेन तेंच्यांनी अशें थरयलें की आमी इंडिपेंडंट देंवन इलेक्शन जिखतले. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, तशेंच आमचे केजरीवाल सरांक, तशेंच सगळ्या लिडरांक, एका हातीन केन्नाच ताळी वाजना. ताळी वाजता ही दोनूच हातीन वाजता. तूं केदो व्हडलो देव सुद्दां जालो तरी एका हातीन ताळी वाजोवंक शकना. आयज शक्यच ना. तेन्ना आमकां एलायन्स हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसलेले. एलायन्सा शिवाय शक्य नासलेलें आमकां सरकारान देंवपा खातीर आनी आमकां बाकीचे विरोधी पक्षाक आमकां फायट करपा खातीर. म्हणून आयज तेंचो जो निर्णय आसा तो आमकां मान्य ना. ह्याच कारणाक लागून हांव मातसो ह्या पार्टींतल्यान अलिप्त जाता आनी म्हाजें रिजिग्नेशन लेटर हें आमचो कन्व्हिनर, तशें आमचे प्रदेशाध्यक्ष आमचे अमित पालयेकर हांकां धाडून दिलें आनी तेंच्यांनी तें योग्य दर्शन तेजें हें करचें आनी म्हाका हेतूंतसून मुक्त करचो. देव बरें करूं. धन्यवाद.